आमी म्हणटा की महिलांचेर जावपी अत्याचार राज्यांत कसोच थारो दिलो वयचो ना. खंयच्याच बाबतींत भुरग्यांचेर आनी महिलांचेर हो एक सुद्दां म्हणजे कसल्याच पद्दतीचो अत्याचार ताच्या खातीर इवन दो विच इज इन द स्टेट परव्यू IPC आमकां काही चेंजीस करपाक जाय आसात जाल्यार ताजेरूय आमी वर्किंग सुरवात केला. डेफिनेटली डेट ऑल्सो विल डू विदीन शॉर्ट स्पॅन. हांव परत एकदां आयच्या ह्या छोटेखानी कार्यक्रमात आमचे DGP आनी बाकीचे एंटायर टीम हांच्यांनी खूब एफर्ट्स घेतल्या आनी जो लॅब आनी जी ट्रेनिंग सेंटर्स जी वेरियस ट्रेनिंग पुलिसांक ट्रेनिंग दिवप इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस एंड नाव वी वॉन्ट टू अपग्रेड देम इन द सायबर क्रायम म्हणजे सायबर क्रायम डिटेक्शन्स ते अपग्रेडेशन जे आसा हे कंटिन्युअसली चालू उरतले. वेरियस टायप्स ऑफ सायबर क्रायम न्यू सायबर क्रायम्स जे जाता तांचे इनोव्हेशन्स आनी तांचे अंडरस्टँडिंग्स आमच्या सायबर सेलांतल्यान जातले. इवन दो द न्यू इन्स्टिट्यूशन विथ द नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स इन्स्टिट्यूशन्स which is established in the state of Goa, which will help us in future. आमच्या फोंड्यान जावपी जे इन्स्टिट्यूट्स होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर जाला ते इन फ्युचर म्हाका दिसता विच विल बी द अपेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ दिस टायप ऑफ द फॉरेन्सिक लॅब. आनी निश्चितच गोंयांतले न्ही तर गोंया भायल्यान कितलेशेच लोक ह्या फॉरेन्सिक इन्स्टिट्यूशनात ट्रेनिंग घेवपा खातीर गोंयांतूय येतले आनी विच विल हेल्प मोर फॉर द गोवन पुलीस in case of the any cyber crime, in case of the any forensic detections आणि ह्या बाबतीत हांव परत एकदा खूप खूप अभिनंदन करता. 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आम्ही एक स्टेप पुलीस डिपार्टमेंटात फुडें गेला. म्हणजे इनोव्हेशन्स जसजशे जाता तशे पुलीस डिपार्टमेंटात आमच्या नवीन नवीन इनोव्हेशन्स आम्ही सातत्यात करीत आयला. हांव 19 डिसेंबर बेगिनात येवपाचो आसा. त्या 19 डिसेंबराच्या निमित्तात आम्ही आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळी इनोव्हेशन्स करून हाडली, वेगवेगळी विजन्स ते सगळे जाण पळयतात. त्याच धर्तीचेर आज आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सुद्धा द सायबर सेल एस्टाब्लिश करप. दिस इज द इनोव्हेशन इन माय पुलीस डिपार्टमेंट